Speaker sir, fear and anxiety among Goans as the central government through its central scheme Prasad is constructing a mall at Old Goa in the close vicinity of the Basilica of Bom Jesus and other important UNESCO World Heritage Sites. During the process of excavation of the area, many artifacts of historical importance were found, and the site, which is now disturbed due to excavation, has revealed that the area holds significantly important historical value, and that the government need to protect the site at all costs to preserve this historical importance of this area. Also allowing development within the UNESCO World Heritage Site will lead to more such project coming up within the vicinity. Hence, the department need to order a stop order notice at the earlier step the government take in this regard. जसं मिनिस्टरान सांगले सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास. आता मिनिस्टरान एक बरी करून त्या प्लॅटफॉर्म करून ते मांडले, आमकांय बरं दिसले मांडले ते. आता हितून हांव लॉजिकली उलयता आणि लिगली उलयता. कित्याक उलयता? कित्याक मिनिस्टर म्हणटा की आमी सेंटिमेंटल जावन गेले, थंय आनीक सेंटिमेंटल लोक येले आसतले, सेंटिमेंटलूय येल्या, बट लॉजिकल सांगूया. आता स्पीकर सर, जो ओल्ड गोवा आसा, युनेस्को नोटिफाईड सायट्स आसा, मॉन्युमेंट्स आसा, आता हितून स्पीकर सर टोटल जे आसा ते 21 नोटिफाईड आसा, 21. तितूनचे जे ASIच्या अंडर आसा ते 7 आसा. तशेंच स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आसा ते 7 आसा. सेंट्रल मॉन्युमेंट्स आसा ते 14 आसा. आता स्पीकर सर, जो आमी पळयता की मिनिस्टरान आन्सर केले आनी तेंच्यान सांगलें की बाबा अशें अशें आसा, हो जो आसा ते एक अफवा फैलयता, अफवा सांगता. आतां हांव त्या सायटीर गेल्लो स्पीकर सर, हांवें पळयलें आनी थंय पळयल्यार कॅनॉन बॉल्स आसले. जो सर्वे नंबर, ज्या सर्वे नंबरान काम चालू आसा, तो सर्वे नंबर 54/1, 54/2, 54/3. हो स्पीकर सर, जो थंय हें आसा, जे कॉपेल आसा, जावं सांता मोनिका एंड चॅपल आसा, let me answer. Speaker sir, point of order. Let me clear my point. नाशिल्ले काय नाशिल्ले परत तो डिस्कनेक्ट करता. How Speaker sir, I come prepared for this. Let minister give me No. reply. Cannot misdirect the house. Speaker sir, misdirect the house. Teka disturb kello. जो जाग्यार आमी कितें केला, Speaker sir, I minister disturb kello. I Speaker sir, minister disturb kello. Misdirect करनाका. Let me म्हाका कितें आसता क्लॅरिफाय करून दी. तेका मागीर फुडें आन्सर करून दी. स्पीकर सर, जो मॉन्युमेंट आसा, स्पीकर सर, हो एकूच मिनिट पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, कशें मिनिस्टरान सगळें सांगलें डिटेलान, म्हाजें कांयच म्हणणें ना. तुमकां सगळें कॉलिंग एटेन्शन, कोणें तेच्यांनी स्पेसिफीक एक अरे उलोवपाकूच दिना दिया. स्पेसिफिकूच उलयता. हांवें कितें आख्खें रामायण महाभारत तेणें सगळें जालें, रामायण महाभारत सगळें जालें. स्पेसिफीक उलोवंक तरी दिया. स्पीकर सर, जो जे मेन्शन मिनिस्टरान केलें, हांव तेजेरूच स्पेसिफिकली विचारता. आतां स्पेसिफीक कितें आसा स्पीकर सर? थंय जेन्ना आमी लोकेशनार गेले, कॅनॉन बॉल गावले, फ्लॅग स्टोन्स गावले, फावंडेशन गावले, एंड अदर मिलिटरी हेरिटेज आर्टिफॅक्ट्स गावले. आतां ही जी सायट आसा येला ओल्ड गोवा, आतां ही सायट जी आसा तेजे ऑपोजिटूच जो स्टेट, आतां हो मिनिस्टर सांगपाक विसरलो काय तो मुद्दम सांगितला म्हाका खबर ना. स्टेट मॉन्युमेंट आसा, स्टेट रिकॉग्नायज मॉन्युमेंट आसा. ना हांव तेच सांगता. सर्वे नंबर 153 हो जो सर्वे नंबर आसा, हो स्टेट रिकॉग्नायज हें आसा, मॉन्युमेंट आसा. ओन्ली थिंग कितें आसा थंय स्पीकर सर, जो रिजनल प्लॅन आसा, एज पर रिजनल प्लॅन तें घालूंक ना. हांव नोटिफिकेशन दाखयता. हे जे कॅनॉन बॉलान जे सगळे गावला पळय, हें थंय आसा. आनी एक घोवणोन सांगता, एक मिनिस्टर सांगता, TCP मिनिस्टर सांगता की परमिशन आपणाक दिवकूच ना. मागीर म्हणटा तो हेंच्यांनी टुरिजमान परमिशन दिल्या. सो ते क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिलें, परमिशन दिला, मात हें क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना. हो जो आसा हो रिजनल प्लॅन आसा. ह्या रिजनल प्लॅनान स्पीकर सर हांगा सर्वे नंबर हो सर्वे नंबर 153/0 हो जो आसा हेच्या ऑपोजिटूच ते आसा 154.
Speaker sir. 154 आणि स्पीकर सर Speaker sir, म्हाका क्लियर करून exposition झालें न्ही. डिस्टर्बन्स करू नका Exposition जालें. हे स्पीकर याच जाग्यार जालें. हे स्पीकर सर ज्या नोटिफिकेशन जाग्यार आसा लोकांक आमी एम्युनिटीज Speaker sir, हांव दिता ताका हे एक वाक्यान notification- सांगून हे ते हावसान notification रिकॉर्ड करून न्ही की Speaker लोकांक sir, एम्युनिटीज दिवपाक ताका हांव ऑपरेशन सांगता आसा. ते ऐका हांव हे टेबल करता नोटिफिकेशन आसा न्ही तूं थंय Speaker sir, स्टेटमेंट दी की हांव आपूण विरेश बोरकार वो फेसिलिटीज लोकांक दिवच्यो न्हय म्हणून ऑपोज करता. स्पीकर सर हांव परत एकदा ताका सांगता record आमकां डेव्हलपमेंट जे करता तेजेर कांयच हे ना जे डेव्हलपमेंट जसो हांव मिनिस्टर हांवेनूय जेन्ना Explain केलं मरे विरे. हांव फेस्ताक गेल्लो स्पीकर सर हांवेनूय एप्रिशिएट केलें जे डेव्हलपमेंटल वर्क जे केला एक्सपोजिशना टायमार हांवेनूय एप्रिशिएट केला आनी म्हाका दिसता कितलेशे ऑपोजिशन कलिग्सांनी एप्रिशिएट केले पण आपणाच्या त्या हेजेर तुमी हेजी पोळी भागपाक सोदनाका हे तुमकां सांगपाक सोदता हांव सांगता स्पीकर सर हे नोटिफिकेशन आसा हे नोटिफिकेशन वाचून सांगता स्पीकर सर हे एशियन मॉन्युमेंट आर्कोलॉजी सायट एंड रिमेन्स एक्ट एंड रूल्स हेच्या अंडर नोटिफिकेशन काडलेले हे नोटिफिकेशन वेर एज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नोटिफिकेशन नंबर 9479 WET इथून स्पीकर सर नोटिफिकेशन नंबराच्या अंडर 18 ऑगस्ट 1982 हे पब्लीश जाला ऑफिशियल गॅजेटाचेर पब्लीश जाला आणि तितून स्पीकर सर हांगा कन्व्हेंट ऑफ सेंट मोनिका एंड चॅपल सर्वे नंबर 53 एला तिसवाडी प्रायवेट हे नोटिफाय जाला आणि हे प्रोटेक्ट करपाचें म्हणून सांगला हे तुम्ही लिपोवंक सोदता स्पीकर सर हे लिपयला आणि sir. सामकाराक Again, 100 he is मिटर directing बफर the झोन बिकॉज 100 मिटर फुडल्यान sir. रोड क्रॉस करतात ही स्पेस आसा हे लिपयला स्पीकर सर हे जे मिनिस्टरान लिपयला पळय हेजेर आमी उलयता कित्याक हेजेर एक्सप्लोजन जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे जो कोण इंचार्ज आसा तेणें सांगला आपूण करता म्हणून दुसरे म्हणजे राव एल्टन मास्टर Speaker sir. दुसरे स्पीकर ताका सर प्रश्न विचारून न्ही ताका कितें प्रश्न विचारून न्ही मातसो म्हाका उलोवंक तरी दी मरे उलोवंक तरी दिया प्रश्न विचार तुका उलोवंक reply दिवंक मरे. तरी दिया कितें? सगळे तुम्ही उलयतले Speaker sir. सगळे तुमचे सारखे आसा स्पीकर सर गिरीश बाब तुझो 17 माझो प्रश्न तो आसा कितें हे नोटिफिकेशन हे नोटिफिकेशन उलोवपाचें आसा हांव टेबल करता 17 कोटीचें काम कितें आसा तुम्ही उलोवपाक दिना तुम्ही बायपास करू सोदता हो सरकार बायपास सरकार जाला रेल्वे स्टेशन आतांय तुम्ही ते म्हणटा सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास म्हणटा पळय तो विश्वास ना कळचत ना रे. जाला ते speaker sir हाका कळचत ना केन्ना आसता ते. हेका बफर झोन लागता 100 मीटर बफर झोन हे नोटिफिकेशन हांव टेबल करता हे बादचे मिनिस्टराक हांव दिवचे कितल्या फाटी सांगू स्पीकर सर दुसरे हांव परत ताका याद करता स्पीकर सर पंचायतीन Speaker sir, हेजेर ऑब्जेक्शन हाडला ही monumental site जी पंचायतीचे आसा. एनओसी नासतना थंय काम Old चालू Goa, जाला Speaker sir, थंय it's a heritage झाडां site. कट केली पंचायतीची कांयच एनओसी ना थंय जो एक्टिंग सरपंच आसा तोच सरपंच येयल्लो पंचायतीची मातशी एनओसी ना हे ऑब्जेक्शन पंचायतीन रेज केला पंचायतीन धाडला मिनिस्टराक पावला आसतले सो हे तुमी कॉन्फिडन्सान घेतला म्हणटना पंचायत कितें उलयता किंवा पंचायत हांव घेवन येयला पॉइंट जोड हेजो रिप्लाय दिवचो मिनिस्टरान आनी हे जे एप्लिकेशन आसा हांव टेबल करता हांगा कॉरेस्पॉन्डंट रायट फ्रॉम 2023 हो जो आता जे बांदपाक जाय आमी अजून बांदपाचें परमिशन मागूं ना आमी फक्त सायट क्लियर करून जेन्ना थंय ते हे मेळ्ळे आमकां सगळे ते कल्चरल झाडां कट केली येदी व्हडली झाडां सर येदी व्हडली आनी हायट किती तेंची Panchayat has ओल्ड said 200 वर्सां that they have पयलींची given no झाडां कट permission. केली Yesterday, director of tourism also said that they have no permission. परमिशन नासतना very तुमी कट clear. केली Because, sir, पंचायती I- परमिशन बांधकाम नाही होई प्रयत्न झाले Because, sir, I am in the house. करून काम करता स्पीकर सर परमिशन हे पळय हे कालचे स्पीकर सर कसं मिनिस्टर एक सांगता जालें टुरिझम मिनिस्टर एक सांगता तुमचे कॉर्डिनेशन ना एल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर हेजे क्लिअरिफिकेशन दिवचे ह्या नोटिफिकेशनाचेर बस एक मिनिस्टरांक क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा कित्याक Benji Vegas, आमी Benji डेव्हलपमेंट Vegas. हें करून आपण जेन्ना बफर झोन आसा थंय एक्सप्लोर करपाक जाय शाळेत धांवपाक जाय ही शाळेत मात्तूय पळयना I just want to make a तुम्ही शाळेत पळयना सर आर्कोलॉजिकल I just want to make a point. I just want to make a point. जाय ते करतले जेन्ना ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर सांगता तुमको उलोवपाचें ना सर तुमको विषय म्हणपाक तुमको विषय म्हणपाक ना एल्टना म्हाका हे आन्सर करपाचे डॉक्युमेंट हाडला ते बरो आसा हे जो बफर झोन आसा तो मेंटेन केला काय ना हो आन्सर रिप्लाय करपाचो नोटिफिकेशन आसतना तुम्ही विरेश बोरकार, बस. इनडायरेक्टली तुम्ही बायपास करता सगळे I just